कुणय मंगेशी कुमनिदाद आणि थळाव्यांनी चित्रपूर मठाक ऑक्युपन्सी दिवपाक कुणय पंचायतीक विरोध केला. आमची दिकाभूल करून सचिवान मठाक परवानग्यो दिल्यो असो आरोप तांचो. पंचायत आणि बीडीओन कागाळ करप्यांक बरोबर घेवन परत जॉयंट इन्स्पेक्शन करचें तांणी मागला. कुंडयचो चित्रापूर मठ सध्या वादात सापडला. कुंडयच्या नव्या पंचमंडळान तांकां दिल्ली ऑक्युपन्सी बेकायदेशीर रितीन दिल्या असो आरोप कुंडय कोमुनिदेच्या वांगड्यांनी तशेंच थळाव्यांनी केला. उच्च न्यायालयाचो आदेशय पाळूंक ना अशें तांचें म्हणणें. इन्स्टिट्यूशन म्हण जमीन घेतली, कन्स्ट्रक्शन लायसन्स फार्म हावसा खातीर घेतला आनी प्रत्यक्षात थंय फार्म हावस करतात म्हणटात. पूण सगळ्यो गजाली दुबावान भरल्या. आयकात तांचें म्हणणें. आमी आतां इतकी वर्सां 2-3 वर्सां जालीं आमी ऑक्युपन्सी हाडून दवरलेली. फाटल्या पंचांनी कित्याक हाडून दवरलेली ते तांकां खबर आसा. सेक्रेटरीन कित्याक हाडून दवरलेली तांकां खबर आसा. सगळे तेंचे कडेन डॉक्युमेंट आसा म्हणून ते ऑक्युपन्सी दिनाशिल्ले. आतां ते न्यू इलेक्टेड पंच येवन अजून म्हयनो 1.5 म्हयनो जावंक ना आनी ते ऑक्युपन्सी दिवपाक एका पांयार रेडी जाल्या. कित्याक जाल्यार खंयच्या हेचेर जाल्यार बेसिसाचेर जाल्यार म्हाका काय खबर ना. कित्याक आमचे कडेन सगळे डॉक्युमेंट्स आसा जे ते ह्या चित्रापूर मठाच्या अगेन्स्टान वयता. हे इल्लिगल म्हणून दाखयता. कारण ते इन्स्टिट्यूशन म्हणून लँड एक्वायर करून घेता. दुसरे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स फार्म हावस म्हणून करून घेता. तिसरे फार्म हावसाचे गायडलायन्सीक ह्या खंयच्याच हितून ही बिल्डींग बसना. चवथी गजाल येदो व्हडलो ट्रान्सफॉर्मर तुमकां दिसता खंयच्या फार्म हावसाक येदो व्हडलो ट्रान्सफॉर्मर तांकां पर्सनल युजाक लागता पळय न्हू, ते कोणेंनी दाखोवन दिवचें आमकां. जो सेक्रेटरीन दाखोवन दिवचें, मिनिस्टरान दाखोवन दिवचें, जो पंचांनी दाखोवन दिवचें. ज्या टायमार आमकां जो सपोर्ट जाय आशिल्लो मिनिस्टरा कडल्यान, जर तो तेन्ना आमकां मेळना जाल्यार आमी फाल्यां सकाळीं तांकां सपोर्ट कसो दिवपाचो इतकें तो मिनिस्टरा कडेन म्हाका विचारूंक सोदता. कित्याक जेन्ना आमकां जेन्ना जाय आमच्या गांवा खातीर सपोर्ट, तेन्ना जर तुमी आमकां दिना जाल्यार फुडले फावट आमी तुमकां सपोर्ट कसो दिवपाचो, हो एक क्वेश्चन आसा. आतां येदो व्हडलो हो चित्रापूर मठाचे पयर आमकां सगळ्यांक फटयल्ले आसा सेक्रेटरीन की आमकां नोटीस काडटा 23 तारखेचें इन्स्पेक्शन 7 तारखेक पोस्टपोन जाला म्हणून, मुखार पोस्टपोन जाला म्हणून. आनी सेक्रेटरी, TCP आनी हे चित्रापूर मठवाले मेळून इन्स्पेक्शन करता. त्या रिपोर्टाचेर ना हायट मेन्शन केल्ली ना कॉस्टिंग मेन्शन केल्लें ना, कांयच मेन्शन केल्लें ना. डिमांड कितें तुमचो? आमचो डिमांड आसा कितें, हो जो आसा चित्रापूर मठ पळय न्हू, तेजेर परत हे दोनी बॉडींग जे BDOचो रिपोर्ट आसा आनी TCPचो रिपोर्ट आहा, दोगांचोय खूब फरक आसा. म्हणजे ताणें मेन्शन केल्लें ना आनी BDOन जो टेक्निकल इंजिनियर हाडून जे मेन्शन केल्लें आहा सगळे हे आसा पळय न्हू, तेंचे आसा पळय न्हू, तेंचो रिपोर्ट आसा सगळो डिफर आसा. तो दोगांकूय परत रिइन्स्पेक्शना मागचें, दोगांकूय येवचें, आमकां शेअर होल्डरांक आपयचें, परत चित्रापूर मठाक पंचायत बॉडीक सगळ्यांक आपयची. एकट्याक सुद्दां एबसेंट रावपाक मेळपाना. कित्याक आयज मनीषा कुंडयकर जी आसा, जी हांगसर प्रेजेंटूच ना आनी ती सेक्रेटरी म्हणून हांगसर सायन मारता ऑक्युपन्सी दिवपाक. म्हणजे हे खंय तरी घोळ चल्लेलो आसा हांगसर ही सगळी ऑक्युपन्सी दिवपाक. आनी हे सगळें बंद करचें, हे TCP मिनिस्टर आनी समजून घेवचें आनी हांगसर कितें तें आसा पळय न्हू ते आपल्या डिपार्टमेंटाक कोमुनिदादेच्या वांगड्यांनी ह्या एकूण प्रकरणात बऱ्योच भानगडी आशिल्ल्याचे नदरेक हाडून दिले. पंचायतीत दिल्ल्यो कागाळी गायब जाल्यात खंय, आयकात तांकां. माय कंप्लेन 29 ऑक्टोबराचेर ते म्हाका कंप्लेन दाखय म्हटली. तेतून हांवें सगळें घातलेलें आसा ती दाखय. सो तेन्ना तेणी तांकां सांगलें की तेंगे स्टाफाक सांगलें फायली हाडून तो सोदता सगळ्याक, म्हाजी कंप्लेन ना. सो दॅट मिन्स हांवें म्हटलें तूं आतां म्हाजी कंप्लेन आसपाकूच जाय. ज्या आधाराचेर तुमी ऑलरेडी रिजोल्युशन घेतला ती कंप्लेन थंय आसपाकूच जाय. सो आयज फायल खंय गेली म्हाजी पेपर्स खंय गेले, कंप्लेन खंय गेली. सो हेतून अशें कळ्ळें की हो मयूर गांवकार आसा तो पेपर कंप्लेनी चोरून काडटा आनी म्हणटा तांकां सांगता, बॉडी सांगता की कंप्लेनी कांय ना उरपाचो सो आमकां करून दिवचें म्हणून. सो हो फॅक्ट हांव इमिजिएटली आमच्या ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर आसा जो परवार ताका पडटा, ताका इमिजिएट कळोवन दाखयलें की तो असो करता म्हणून. आमचे कंप्लेनी हांगासर लिपोवन दवरता आनी ऑक्युपन्सी दिवपाचें करता. सेकंड म्हटल्यार हांवें ताका याद करून दिलें की सर तुमी म्हटलें एप्रील म्हयन्यात तुमी इन्स्पेक्शन रिपोर्ट केल्लो, जी हायट बीन सगळी दाखोवन केल्ली. तो म्हटलें आयज तो रिपोर्ट कन्सिडर करपाक सोदना. हांवें तांकां क्वेश्चन केलो मयुरा की तूं व्हिडिओचो रिपोर्ट कित्याक कन्सिडर करना, TCP ना आपल्याक BDO लागना म्हणपाक लागलो, आपल्याक TCP लागता. आमी ताका क्वेश्चन केलो तुगे बॉस कोण, BDO. सो आपल्याक BDO लागत ना म्हणटा, आपल्याक TCP लागता. हेवूय आमी ताच्या कानार घातले. इमिजिएट आमी ताका BDOक फोन केलो आनी सांगलें की असो करपाक लागता. आमी ताका मेळपाकूय परत गेले पूण तो आमकां परत गावना. कंप्लेन बीन दिल्या सेक्रेटरीचेर आमी आतां ही घातलं पळय न्हू आमी इमिजिएट कितें एक्शन जालें BDOंतल्यान तेजेर अजून पर्यंत BDOची कागाळ ना. आनी सेकंड थिंग पुलिसाची सुद्दां कंप्लेन फायल, पुलीस FIR करची म्हणून घातला.
कित्याक लागून जेन्ना आमचो परेश कुणेकर थंयच्यान बॉडी बसून वयता आनी तेंकां बॉडी सोंपोवन तांकां क्वेश्चन करता बाबा कंप्लेनंट तो कंप्लेनंट आसा भितर आपली कंप्लेन आसतना तो व्हेरीफाय करपा सांडून तूं दितो कसो सो त्या टायमार पंचायत पुलिसाक फोन करता आनी सांगता की परेश कुणेकर असो असो आपल्याक क्वेश्चन करपाक येता आनी जेन्ना आमी सगळ्या हांगा रस्त्यार पावता तेन्ना पुलीस येता सो ताका लागून आमी परत पुलिसाक इन्फॉर्म केलें की आमचो असो असो मॅटर जाल्लो आसा आमकां हेणेन फटयल्लें आसा मळद गांवकार सो आनी हे पंचायत बॉडी आसा तेंच्यांनी जे कोण प्रपोजन सेक्रेटरीन करता तेंचेर आमी तेजे अगेन्स्ट ही कंप्लेंट ऑलरेडी केल्ली जॉयंट डिस्कशन आसा ते जावना ते करचें बॉडी मिटिंगेक पयलो आमी कंप्लेन दिल्ली आशिल्ली हेजे समजून आमगेले ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट लागून ती तेणें कंप्लेन काडून सायडीन दवरली आनी तो विश्वास पडटा म्हणून पंच आहा तेणें सांगलें ना हेंचे कंप्लेनी अश्यो खूब येता तितून आमी हें करपाना आमकां कितें सांगलां तें आमी करपाचें म्हणजे तांकां कोणाची तरी ऑर्डर आशिल्ली ताका ऑक्युपन्सी दिवपाची म्हणून आनी तेणें मागीर ते हेका तेंगेले जेन्ना एप्लिकेशन येयलें ऑक्युपन्सीचें तेन्ना हेणें आपल्यालें हें घाल म्हणून सांगलें ताका प्रपोज आपल्याला घाल आनी सेकेंडरी मनीशा नायक ती का घाल म्हणपाक लागलो नायक कुंडयकर ती म्हणजे एक्चुली तिका सेकेंडरी घालपाक ती हांगा आमच्या वांगडा हांगा काय ती केन्ना इन्स्पेक्शनाक ना ती आनी केन्ना मी कोणाच्या वांगडा येयल्ली काय ती आमकां काय खबर ना हांगा म्हण तो एक मोठी दुख्खाची गजाल आहा आमच्या गांवां खातीर खबर की कोणाचो एक राजकीय हस्तक्षेप आसा आमचे कडेन आनी आमचे कडेन सरपंचाचे वॉयस रिकॉर्डिंग आहा तेव्हा आमी आउट करतले तितून क्लियर कट सांगलेले आहा कोणाचो हस्तक्षेप आहा आनी कोणे कितें सांगलें कुणय पंचायती आयिल्ले आनी कुणय पंचायतीचे सेक्रेटरी आहा ताका मेळ्ळे सेक्रेटरी ऑन रिकॉर्ड ऑन द कॅमेराचेर कांय उलोवंक शकना अशें तो आपूण म्हणटा पूण तो म्हणटा जी ऑक्युपन्सी दिली ती कायद्या प्रमाणे आसा आनी आपल्यान जे बॉडी आहा बॉडी कडेन प्लेस केली आनी जितले कितें जाय तितले घेतले आनी ऑन जे कितें कशें कायद्या बसता ते कायद्या वरून तांकां ऑक्युपन्सी दिली अशें म्हणून सेक्रेटरी आहा तो ताणें सांगलां गोवा चिफादी कुणयच्यान कृष्णा नायक.